हरे कृष्णा सर्वांक नमस्कार। आता मी मस्त पायास महिन्या भितर आसाची कार्तिक महिनो मासाना मार्गशिर्षाणा म्हण सांगिल्लें आसा। मार्गशीर्ष मास सगळ्या भितर व्हड असल्यार बी कार्तिक महिनो कृष्णाक अत्यंत प्रिय जाल्लो महिनो। कित्याक म्हळ्यार हे महिन्याचे इष्ट देवता श्रीमती राधाराणी। हे कार्तिक महिन्याचे नाव श्रीमती राधाराणी नावाचेर बी पडला। राधाराणी ले आवसूल नाव कीर्तिदा म्हण राधाराणीक कृतिका बी म्हण नाव आसा। ह्या महिन्याक ऊर्जाच महिनो बी म्हणटाची। कित्याक म्हळ्यार हातूं भितर मस्त शक्ती दिवचे महिनो आसा। कार्तिक महिन्याचे कृष्ण पक्षाचे येवची एकादशीक रमा एकादशी म्हणटात। ही एकादशीचे महत्व हे की कोणी हे एकादशी अत्यंत मनान पूर्ण भक्तीन करतात तांगेले सगळे पाप नष्ट जावन तांकां हे भौतिक आणि आध्यात्मिक दोन्ही सुख मिळता म्हणून सांगिल्लें आसा। स्कंद पुराणांत आणि पद्म पुराणांत हे कार्तिक महिन्याचे मेन इम्पॉर्टन्स चंद्रकर्ण एक्सप्लेन केल्लें आसा। तशीची ब्रह्म वैवस्वत पुराणांत कृष्ण युधिष्ठिरा संवादा भितरी श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिराक ह्या महिन्याचे इम्पॉर्टन्स सांगता। हे एकादशी काणी असेच की एक मुचकुंदा म्हण राज आशिल्लो। तो मस्त धार्मिक आशिल्लो। धर्मान तेगेलें राज्य चलयतालो। प्रजेक ಒಟ್ಟು प्रजे लोकांक आपणाल चिरडुवा भशेन पळयतालो। इंद्र यम विभीषण रावणाल भाव ಒಟ್ಟು आगेल फ्रेंड्स आशिल्ले। आनी ह्या मुचकुंदाक एक चली आशिल्ली तिगेल नाव चंद्रभागा। राजा मुचकुंद विष्णु भक्त आशिल्लो। तागेल फुल्ल राज्येत ಒಟ್ಟು लोक एकादशी अत्यंत निष्ठेन नियमेन पालन करत आशिल्ले। मुचकुंदा तागेल चली चंद्रभागा लग्न चंद्रसेन म्हण एक राज उरता तागेल चलो शोभन म्हण ताजे बरोबर तागेले लग्न करून दिता। शोभन मस्त वीक मनीस उरता। एक पंत तो आपणाले मावागेर येता मुचकुंदागेर आनी तशें आयिल्ले आसतना एकादशी येता। ही कार्तिक महिन्याची शुक्ल पक्षाची कृष्ण पक्षाची एकादशी येता। तेन्ना एकादशीचे पयले दीस तागे बायल शोभना बायल चंद्रभागा सांगता की आत्ता फाल्यां एकादशी हांगा आमी ಒಟ್ಟು नियमेन निश्ठेन ह्या राज्या भितर ते करताची खंय अन्न आनी काही आमी कूक करनात म्हण। तेन्ना शोभन सांगता आपण इतलो वीक मनीस आपणाच्यान हे एकादशी उपवास आनी हें सगळें करचें जायना केल्यार आपण मरून वतलो म्हण। तेन्ना तेगेल बायल सांगता तू एकादशी हांगा आसल्यार तुका एकादशी करूं का? कित्याक म्हळ्यार आमगेल राज्या भितर ते खूब स्ट्रिक्टली पालन करतात। ना जाल्यार तुका हे जाग सोडून तू दुसऱ्या जाग्यार वच का म्हण। कसो तरी तू विचार कर कसं करता म्हण। शोभन मस्त विचार करता आनी सांगता असो हांव एकादशी करता पळयता म्हण। दुसरो दीस सूर्योदया बरोबर ಒಟ್ಟು लोकाले व्रत स्टार्ट जाता। सांज जाता जाता ಒಟ್ಟು लोक अत्यंत आनंदान आता
कीर्तन करचे, विष्णू स्मरण करचे, रातभर जागरण करचे आनीक हरिनाम हे करते आमी टायम काडचो म्हण आनंदान आसतना वो अत्यंत दुर्बल आशिल्लो शोभन तो उपवासान आनीक दुर्बल जावन तागेले मृत्यू जाता आनी तागेले मृत्यू जातकीर तागेले शरिरा बरोबर हे येवच्याक चंद्रभाग बी शरीर सोडच्याक मुचुकुंद राजा तिका ओप्पिगे दिना आनीक चंद्रभागा थंय तेगेले बापसुगेर उरता. एकादशी कोरनु एकादशी दिवस देह त्याग केल्यान अत्यंत प्रीत जावन विष्णू शोभनाक मंदार पर्वताचेर एक स्वर्गा भशेन सुंदर राज्य तयार करून मुचुकुंद शोभनाक दिता. वज्र वैडूर्यान भरिल्ले सिंहासन गंधर्व अप्सरेन सेवे करचे अशी इतले ऑप्युलंट एक राज्य शोभनाल जाता. तेन्ना एक पंत एक सोमशर्मा म्हणजे ब्राह्मण मुचुकुंद नगराच्यान चलतेर चलतेर ते मंदार पर्वताचेर वता आनी ते राज्या एंट्री घेता. सिंहासनाचेर बशील राजाक पळयतकीर ताका कळटा हो आमगेलो मुचकुंदालो जावई म्हण. तेन्ना तो ताजे लागीं वचून ताका प्रणाम करून सांगता की तूं अशेशी मुचकुंदाल जावई न्हिवे म्हणून. तेन्ना शोभन ताका आपणाली काणी सांगता वय आपूण चंद्रभागालो बामण एकादशी दिवस आपण देह त्याग केल्यान आनी एकादशी व्रत फॉलो केल्यान म्हाका हे वट्टू मेळिल्लें आसा. पण हे सगळें अशाश्वत, हे परमनंट न्ही. हे परमनंट कशें जावचें शकता जेन्ना चंद्रभागा हांगा येवन हांगा आयल्यार ते परमनंट शाश्वत जावचें शकता. तेन्ना तागेले सगळे हे घेवन सोमशर्मा ब्राह्मण परते मुचकुंद नगरी वता. थंय चंद्रभागे मेळ्ळो तिका वट्टू सांगता तिगेले ब्राह्मणाक थंय राज्य मेळ्ळा आनीक ताणें अशेशी तुका एक संदेश पाठवयला म्हण. चंद्रभागा अत्यंत संतोष जावन ते ब्राह्मणा बरोबर शोभना मेळच्या वता. वता आसतना थंय एक तांकां वामदेव ऋषी आश्रम मेळटा. वामदेव ऋषी आश्रमा वचून ताणें कसल्या कशी वच्चा लागल्या म्हण सांगताची आनी वामदेव ऋषीले आशीर्वाद घेवन मंदार पर्वताचेर वताची. थंय शोभना मेळताची. देन शोभना अत्यंत संतुष्ट जाता चंद्रभागे पळोवन. चंद्रभागा विष्णू लागीं प्रार्थना करता आनीक ती सांगता विष्णूक 8 वर्सां चेडू आसतना आत पर्यंत तिणे कसो सगळे एकादशी केल्या की ताजे पुण्य ह्या शोभनाक तागेले राज्या मेळ्ळो म्हणून. अशी वट्टू एकादशी पुण्य एकत्र कन्न ते राज्य शाश्वत जावचेशी विष्णू आशीर्वाद दिता. हे एकादशी महात्मा है की कोणी हाका कळून न कळता हाजे फॉलो करता की नियम आनी निश्ठेन विष्णू स्मरण करताच की तांकां खंडीत हाजे पुण्य मेळटा. तांगेले एन्सेस्टराक बी हाजे पुण्य मेळटा म्हण सांगिल्लें आसा. म्हणून आतां येवची एकादशी कार्तिक एकादशी ही रमा एकादशी वट्टू लोक आमी आनंदान ही एकादशी करया आनीक भगवंताले नामस्मरण करून आमगेले आध्यात्मिक प्रगती जावचेशी आमी प्रयत्न करया. हरे कृष्ण. जय श्रील प्रभुपाद.